नमस्कार इश्टानो. तुमकां आतां सगळ्यांक बातमी पावलाच आसतली की फुडल्या म्हयन्यात डिसेंबर ZP इलेक्शन्स गोंयांत जावपाचे आसा. एक जे अडखळे आसलेले की काही लोक हायकोर्टान गेल्लेले रिजर्वेशन चॅलेंज करपाक, ते पेटिशन डिसमीस जाल्लेले आहा. सो इन एनी केस आतां जशें डिक्लेअर जाल्लेले तशें आतां डिसेंबराच्या 20 तारखेक ZP इलेक्शन्स जातले. आतां जर कोण ती ऑर्डर चॅलेंज करून सुप्रीम कोर्टान व्हरता आनी थंयच्यान स्टे मेळटा जाल्यार वेगळो विशय. ती प्रोबेबिलिटी कमीशी दिसता. गोईंग इन अ वर्स्ट केस सिनारियो 20 डिसेंबराक ZP इलेक्शन जातले. आयज आमी 28 नोव्हेंबराक आसा. सो आमच्या हातीन एका म्हयन्या पेक्षा कमी वेळ उरलेलो आसा. सो आतां ह्या परिस्थितीन वेर आर वी स्टँडींग एज फार एज ZP इलेक्शन्स इज कन्सर्न एज इन प्रॉस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, की तेंची कितली तयारी आहा ते पळोवन घेवया इश्टानो. हे फाटले 4 दिसां पयलींची बातमी की आमचे जे GOA अलायन्स, ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स मायनस आप हितून आपूण येयना म्हणटा, अलायन्साक बीन येयना म्हणटा. सो तांकां कितें त्या लोकांनीच दाखोवन दिवचें. पूण जे बाकीचे 3 पार्टीज आहा, एक काँग्रेस, मागीर RGP आनी गोवा फॉरवर्ड, तेंचे खंय 4 दीस पयलीं 3.5 वरांची मिटींग जाली. पूण इनकन्क्लुसीव, कांय निर्णय येवंक ना, आउटकम मेळोंक ना. काल काँग्रेस ऑफिसान व्हडलो बोवाळ जालो खंय आनी तेंचे कार्यकर्ते येवन सांगपाक लागले खंय की आमकां अलायन्स नाका म्हणून. आतां जर काँग्रेसीक जर तेंच्या कार्यकर्त्यांक स्वार्थ दिसपाक लागला ह्या वेळाचेर, जाल्यार गोंयाक खूब माल पडपाचें आहा, लक्षांत घेवचें. हे पॉलिटिकल पार्ट्यांचो आनी इलेक्शनांचो स्टेटस. एज कन्सर्न्ड आनी इन्फॉर्म सिटिजन्स गोंयकार, आमचो इश्टानो कितें हितून वांटो आसतलो तो पळोवया. आमच्या मतीन आमचो जो मेन टार्गेट आहा तो 2027 इलेक्शन्स. सो दॅट इज लायक बोर्ड एग्जाम्स. आनी आतां जे ZP इलेक्शन जावपाचें आहा दॅट इज लायक प्रिलिम्स. वी हॅव टू अंडरस्टँड वेर आर वी स्टँडींग एज कलेक्टिवली एज ऑल ऑपोजिशन पार्टी अगेन्स्ट रुलींग दॅट इज BJP, एंड इंडिविज्युअली ऑल्सो की प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी लायक ईच इंडिविज्युअल सब्जेक्ट आमी खंय स्टँड करता ते. कित्याक बोर्ड एग्जामीक मागीर जर रिजल्ट अगेन्स्ट येत जाल्यार बाबाय ना आनी पुडवेय ना जावपाचें आहा. सो तेका लागून हो ZP इलेक्शन इज सपोज टू बी अ टेस्टींग ग्रावंड. आतां ह्या टेस्टींग ग्रावंडान पॉलिटिकल पार्ट्यांनी कितें करपाक जाय अशी जी आमची अपेक्षा आहा, एक्सपेक्टेशन आहा, तें म्हटल्यार इन एनी केस 2027 आमकां अलायन्स जाय ऑफ ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज वीच आर रायट नाव इन द फ्रे. आनी इन्क्लुडींग जर कोण इंडिपेंडंट बीन रावपाक तसो दिसता जाल्यार तेका सुद्दां आतां हे टेस्टींग पिरियडीन ZP इलेक्शनान प्रयत्न करून दाखोवचे आनी आमकां रिजल्ट हाडून दाखोवचे. 3 पॉलिटिकल पार्टी एकठांय येयल्लेली आहा. आम आदमी पार्टीक एकठांय येवपाचें ना म्हटल्यार 2027 ते आमकां प्रॉब्लम क्रिएट करतले हेजो आमकां अंदाज आतांतल्यान घेवपाक जाय. आनी आमचो जो लोकांचो जो स्टेटमेंट आहा पळय तो आमच्या वोटिंगांतल्यान कन्वर्ट जावन तांकां पावपाक जाय. कित्याक तांकां समजता ती मतांचीच भाशा. जो कोण ऑपोजिशनान एकठांय येवपाक सोदिना तेंचो जागो तांकां आमी दाखोवन दिवपाचो वेळ होच ZP इलेक्शन. आतां जे एकठांय येता आनी तेंचे कार्यकर्ते नाका म्हणटा पळय तांकां सोल्युशन कितें? आमच्या मतीन प्रत्येक पार्टी इंडिविज्युअली सुद्दां ZPक गेली जाल्यार कांय हार्म ना. कित्याक डेटा कलेक्शन जातलो, प्रत्येक पार्ट्यांकूय कळटलें वेर दे आर स्टँडींग, तेंचे खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितली वेटेज आहा ती आनी खंय खंय तांकां एडिशनल काम करपाक जाय, भर घालपाक जाय. बट काही लोकांचें अशेंय म्हणणें आहा की हो जर एप्रोच एडॉप्ट करीत जाल्यार गोईंग इन टू 2027 टोटल डिमोरलायज जातले. कित्याक जर परत स्प्लीट ऑपोजिशन जर इलेक्शनाक बसले जाल्यार BJP जिखतली आनी मागीर अशें वारें वयतले की लोकांक किंवा गोंयकारांक फक्त BJPच जाय आनी ऑपोजिशनाक कांय चान्स ना म्हणून एक्सेप्टेड, मानले. बट प्रोबेबिलिटीच्या हिशोबान वचत जाल्यार दॅट इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशन किंवा असो विचारसो. लोकांक आपले पोजिशन आपूण कितें करपाक जाय, ऑपोजिशन पार्टीक आपूण कितें करपाक जाय
हे मागीर एक रियलिटी फॅक्ट चॅक म्हणटा पळय तशें कळटलें. पूण आवटरायट हो जो रिस्क आहा तो आमी भायर उडोवया नाका. इन दॅट सर्कमस्टॅन्सीस एक मदली वाट काडूंक मेळटा, ती म्हटल्यार ज्या ज्या सिटांचेर कॉन्ट्रोवर्सी ना, म्हटल्यार तिनय सगळ्या ऑपोजिशन पार्ट्यांक मान्य आहा, त्यो सीट खंयची पार्टी कॉन्टेस्ट करतली ते डिक्लेअर करा. ज्या ज्या सिटांचेर कॉन्ट्रोवर्सी आहा की आपल्याकूच जाय तमक्याकूच जाय, ही जी सीट आहा पळय तुमी 1 on 1 चला. सो दॅट 2027 डेटा क्रिएशनूय जालो. आमकांय मागीर खंयची पार्टी मदानपणां करता 2027 ते डेटा वयल्यान इस्टॅब्लीश करपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. सो वी वील बी ऑल्सो इन अ बेटर पोजिशन टू मेक अ से. आयच्या दिसाक आमचे कडेन कॉम्प्रेहेन्सीव आनी रिलेटेबल डेटा ना जो सांगू शकता की ना ही पर्टिक्युलर सीट ह्याच पार्टीक वचोंक जाय म्हणून, कित्याक तर तांचो पास्ट ट्रॅक असो आसा म्हणून. तो डेटा ना. तो डेटा जनरेट करपाक क्रिएट करपाक झेडपी इलेक्शन इज एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अस. वापर करून घेवया. ज्या सिटांनी ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कॉन्फ्लिक्ट ना ते डिक्लेअर करा की आमी अलायन्साक ह्या सिटार वयतात म्हणून. आनी ज्या सिटांचेर कॉन्फ्लिक्ट आसा थंयसर तुमी तिनय पार्टी चला विथआउट डॅमेजींग ईच अदर्स प्रॉस्पेक्ट फॉर 2027. म्हटल्यार वायटपण नाका. तुमी इंडिव्हिज्युअली इलेक्शनाक देंवता जाल्यार प्रॉस्पेक्ट डॅमेज जातलेच, पूण वायटपण क्रिएट करनाका सो दॅट 2027 मागीर अननेसेसरी इगोज पिक्चरान येता अशें. पूण ह्याच वेळाचेर हांव लोकांकूय सांगता, आमच्या इश्टांक जे मतां घालतले झेडपी इलेक्शनाक, तुमी लक्ष दवरा. कित्याक तर आतां खुबशे ऑपोजिशन पार्टेंतले रियल इस्टेटांतले आपली गँग तयार करपाक लागला आनी तसलेच कॅन्डिडेटाक आतां इंडक्ट करून सीट दिवपाच्या वाटेर आहा. सो तसल्या लोकांक आमी स्टेटमेंट करून तांकां तेंचो दाखो दाखोवन दिवप इम्पॉर्टंट आहा. हे आतां आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाल्लेली आहा इश्टानो की 2027 आमकां कसो फेवरेबल रिजल्ट मेळटलो तो ऑब्जेक्टीव दवरून हे झेडपी इलेक्शन पळोवपाचें एज अ स्टेपींग स्टोन, एज अ लर्निंग प्रोसेस ऑर इम्प्रुवायझेशन प्रोसेस. टेस्ट करून घेवपाचें वेर एक्झॅक्टली वी आर स्टँडींग रायट नाव थ्रू दीस झेडपी इलेक्शन. तुमकां ऑपोजिशनाची युनिटी टेस्ट करपाक जाय, तुमी करा. ज्या सिटांचेर कॉन्फ्लिक्ट ना तुमी एकठांय चला ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स करून. ज्या सिटांचेर कॉन्फ्लिक्ट आहा एकामेका कडेन वायटपण करिनासतना 2027 अलायन्साक रिस्क दिनासतना घेयनासतना तुमी थंयसर ऑल पार्टी कंटेस्ट करा. फेर इनफ. लोकांक डिसायड करूं न्ही मागीर. हांगासर आमकां ऑर्गनायज जावन फुडें वयचेच पडटलें जर गोंय आमकां परत ह्या लोकांच्या हातींतल्यान जर काडून घेवपाक जाय आनी आमचे कडेन कंट्रोल करपाक जाय जाल्यार. सो इट हॅज टू बी अ स्ट्रॅटजी ड्रिवन. आमकां सगळ्यांक मेळोन काम करचेच पडटलें. आनी इश्टानो जे पॉलिटिकल पार्ट्यांनी ना तांकां आतां जास्त रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. आमी हू आर नॉट अलायन्ड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, आमी एक इन्फॉर्म्ड आनी अवेर सिटीजन म्हणून एक ग्रूप तयार करून आमकां जाय तशें मॅन्युअर करून घेवपाक आमकां एकठांय येवचें पडटलें. कितें म्हणटा इश्टानो? विचार करा. देव बरें करूं.